राती ॲक्सिडंट जालो खांब्याचेर गाडी मारून ते भायर चलयताली गाडी घेवनूच खांबो पडलो लायटीचो. हांगा अश्यो गाडयो फास्ट चलयता की वचपाच्यो आमकां घरांत भायर सुद्दां सरतलो जाल्यार भंय दिसता. आमचें घर सारकें रस्त्याक लागीं आहा, भायर सरपाक सुद्दां भंय दिसता. अशी फास्ट गेले ते की खांब्याचो खांबो पडलो आसा ते रावंक पासून ते सोमतें गेले. इतले गाडी डॅमेज जाल्ली आहा की गाडयेचे हांव कुडके पडलेले आहा तरी पूण ते गेले घेवन. अश्यो तर गाडयो फास्ट इतल्यो वयता आनी मनशाक वचप मारीत कोण पळोवंक आहा. मनशाकूय मारलेले ते आनी रावचे नासले मनशाचेर बसलेले आहा. आमी मागीर भायरूच जाल्ले. भंय दिसलो की आमचेर पडटा काय ते. राती एक 10:30 सुमार एक हांगासर असो ॲक्सिडंट जालो की एकटे चेडू व्हेल्ली गाडी आसली ती खांब्याचेर लायटीच्या खांब्याचेर मारून पडली आनी ते पळय आमी तेजो फाटल्यान गेले बट ते मेळोंक ना आमकां. सो मातशें पुलिसांनी जाणून घेवचें, मातशी इन्क्वायरी जावची तेजेर. आनी हांगासर आमी खूब फाटीं सांगलेलें की स्पीड ब्रेकर घालचो म्हणून, सो आजून तरी आमकां स्पीड ब्रेकरूय ना हांगा. देवस्थाना कडेन राती हो इन्सिडंट जालो पळय त्या स्पॉटाचेर मागता हांव डिपार्टमेंटा कडेन की हे पोल जे जाता काल इन्सिडंट जावन ते पडलेले आहा एक आनी त्याच प्रमाणे आनी 2 बँड जावन आसा आनी ते पयलींचे 3 हे पोल एक्चुली डेंजर पोजिशनान आहले. ते मागता डिपार्टमेंटा कडेन की आतां जेन्ना वायरी एअरपोर्ट ते इन्स्टॉल करता तेन्ना हे 3 पोल सेफ जाग्याचेर परते घालचे आनी कोणाक ना त्रास जाता. ब्रेकराचे म्हाज्या अंदाजान तरी 2018च्यान हे फॉलोअप एक्चुली चालू आहा पंचायती थ्रू. 2018 लोकलांनी ग्रामसभेक इशू केल्लो अरे. सो त्याच प्रमाणे पंचायत आपलें काम करताले आनी फक्त कितें आहा जे जेन्ना पंचायतीचे रेजोल्युशनां वयताली तेन्ना ती 5-6 डिपार्टमेंटाक जेन्ना वयता ट्रॅफीक मार्ट PWD कलेक्टर आनी MLA ऑफिस पंचायत जेन्ना ही वयता तेन्ना निमाणे जेन्ना कलेक्टर ऑर्डर दिता मातशी डिले जाता की ते आपलें इन्स्पेक्शन करता हें करता टायम वयतालो. तेच प्रमाणे ते आजून मेरेन उरला. आनी जेन्ना आमी जेन्ना पंचायतीन फॉलोअप केले तेन्ना तर म्हाज्या हिसपान ते आमकां सांगलें आहा की तो लास्ट कलेक्टरा कडेन ऑर्डर पावली आहा. तो ऑर्डर दितलो तेन्ना हे टेंडर दिवन ते घालतले म्हणून हांवें सांगलेलें. आतांची ही लेटस्ट 4 दिसाची गजाल आहा. म्हाज्या हिसपान ते ह्या 8 म्हयन्या भितर तरी जावंक जाय म्हाज्या हिसपान. आनी मागता डिपार्टमेंटा कडेन ते दिवचे स्पीड ब्रेकर आमकां. तशेंच होली क्रॉसा कडेन मागलेले आहा ते दिसता MLA येवन आपूण स्वता सायडीर येवन इन्स्पेक्ट करून डिपार्टमेंटाक कॉलां करून ते ट्रॅफीक सेलाक हाडून तेणी परतून इन्स्पेक्शन केलां. आमी पळय आमचो रस्तो एकदम ल्हान आसा आनी अशीर आसा आनी गाडयांची आतां रहदारी इतकी वाडलेली आहा. हे पणजे पासून बरें आसलेलें न्हू आमचो हो शेळींचो हे रोड. हायवे सुद्दां बरी म्हटल्यार न्हू हो रोड जाल्लो आसा आमकां हेज आनी हे गाडयेकार अशे रस्त्यार कोण उबो आसल्यार ताका तेंकोन गाडयो हांगा वयल्यान घेवन वयतात. तेन्ना आमी कितकीं वर्सां जालीं हांव डेप्युटी सरपंच आसतना पासून सरकारा कडेन आमी रिक्वेस्ट करता बरोवन घातलें गोवोरमेंटाचे येवन पळोवन गेले आनी स्पीड ब्रेकर आमकां आमच्या हांगा देवस्थान आहा आजोबा देवस्थान 10-15-20 वर्सां हांव डेप्युटी सरपंच 95 आहलो. तेच्या पयलीं पासून हांगा खटपट चलता स्पीड ब्रेकर आमकां हांगा देवस्थानाक जाय म्हणून. गांवचे लोक कितकेच फावटी तरी पंचायतींनी गेले जावं फुडें सुद्दां गेले आनी गोवोरमेंटाचे लोक येवन पुलीस सुद्दां येवन हांगा पळोवन गेले. आमकां हाका विचारले वयल्यान खुद्द खंय घालूंक काय म्हणून हांवें तांकां 2 कडेन जागो दाखयलो येवन बाबा थंय एक घाल आनी हांगा एक घाल. जालें घातले म्हणटा घातले म्हण आतां वर्सान जालीं आजून घाली ना. आतां काल असो एक हांगा हें जालो अशें खूब फावटी जाता. फाटीं कोण तरी बावडे त्या खांब्याचेर देवस्थाना फुडल्या खांब्याचेर चेडवान गाडी मारून त्या धाकट्याचो हात मोडलो आमकां चूर सारकें दिसलें. हे खांबे रस्त्यार आहा एक पळय ते काडचे डिपार्टमेंटान हे खांबे काडचे. आमच्या मेन म्हणजे आतां आमच्या पडलो हांगा एक खांबो राती पडला आनी एक आमच्या देवस्थानाची सामको रोडार पावला तो खांबो तोय काडून शिफ्ट करता तेणे करून आनीक कोण थंय पडचो न्हू अशी आमची इच्छा आहा. आनी पळय रातीचे कोण मारली गाडी कांय कळोंक ना. आमी थंय जाल्ले उबे तरी देवाचे उपकार. टायर्ड आसलेले तर एकदम पिवन काय कितें ओडलेले कांय कळना. आतां चेडू वयल्यान आमी पयलें ते गाडयेन चेडू बायल मनीस चलयताले गाडी ना म्हणून ते 1 सेकंड रावले पासून ना. मारली ती मारली तशें गेले दिल्ली कारूच तिकडलेच ती वयलोच लोक सगळो आमच्या गोंयची वाट लावन दवरल्या हेंच्यांनी. पयशे आमच्या गोंयकारांक पयसो गावता आनी आमच्या मंत्र्यांकूय कोणाक पयसो गावता जाल्यार कांय कळना. हें पूण हें बरोबर न्हू. आमच्या गोंयची वाट लागून गेल्या. आमी बारीक कितें खांजून आसले पळय ते एकदम
अरे बरें आसलें भायले दिल्लीकार बी आमकां नाका जाल्ल्या आमगे वतात थंय जाग्यार भंय करतात आनी कितें करतात कांयच चलना कितें गोंयान तेंच कळना हें पूण बरोबर न्हू राती पळय तो खांबो पडलो तरी तो आमचेर पडपाचो हांव आनी म्हजो भाव थंयच आसले उबे देवाचे उपकार तो खांबो पडलो ते सायडीन पडलो आनी हो आमच्या घरा वाटेन पडटा जाल्यार शिवरूच आमचेर पडटा तो खांबो कारण दिसता की हे ते कुर्त्याक भरपूर एक्सिडंट जाता अशें जाल्यार आतां खंय जाल्यार तो खांबो मोडून पडला आनी ते ट्युरिस्ट मारले ठोकले आनी गेले तांकां स्पिडीचे कंट्रोल ना हांगा तेकोन घरां आहा देवूळ आहा आनी लोक हांगा उबे आसता सायडीन चायेक रावता कितें जाता मातशें सरकारान जो स्पीड ब्रेकर म्हाका दिसता पंचायतीन ऑलरेडी घातलेलो आहा तो गव्हर्मेंटा कडेन मागलेलो आहा गव्हर्मेंटाचो बेगीन पास करून घालपाची फुडली भयानक घटना जावचे पयलीं आनी लोकांक हे हितून त्रासांसून वाडोवपाचें